10वो भाग शावेराचे आसियांतले मिसांव. सगळ्यांक नमस्कार. आमच्या आदल्या एपिसोडान आमी जपानांतल्या सान फ्रांसीस शावेराच्या मिसावांची सोद लायली. आयज आमी शावेराच्या जिविताच्या आनीक एक म्हत्वाच्या अध्यायान खोलायेन पावतात. आसियेन ताणें केल्ल्या मिसावांच्या वावरान खास करून मालाका आनी मोलुका सारकिल्ल्या स्वातांनी आनी सांस्कृतीक आनी राजकीय फरकांतल्या मार्गदर्शना करतना ताका मेवलोलीं आव्हानां. शावेराचे दक्षिण उदेंत आसियांतले अनुभव. शावेराच्या प्रवासान दक्षिण उदेंत आसियान मालाका आनी मोलुका ह्या सारक्या म्हत्वाच्या स्वातांनी थांबाचो आस्पाव आशिल्लो. क्रिस्तांव धर्म शिंपडावच्या शावेराच्या मिसावांत हे प्रदेश म्हत्वाचे आसलोले. सांस्कृतीक आनी राजकीय फरक. आशियान शावेरान भेट दिल्ल्या प्रदेशाचे खाशेलपण म्हणल्यार विंगड संस्कृतीक आनी राजकीय प्रदूषाय. सांस्कृतीक, भाशीक आनी धर्मीक विविधतायेक लागून क्रिस्तांव संदेश पावोवपाक आनी क्रिस्तांव हाजिरी स्थापन करपाक व्हड आव्हानां मेवलीं. मालाकांतले अनुभव. मालाका ह्या कोलबळिल्ल्या बंदर शारांतल्या शावेराच्या अनुभवा व्यापारा खातीर रणरितीचें स्थान आशिल्ल्यान विंगड संस्कृतयांनी वळखून घेतिल्लें. क्रिस्तांव भावार्थ प्रभावीपणान सांगपा खातीर संस्कृतीक अंतर भरपाचें ताका आव्हानाक फुडो करूंक जाय आशिल्लें. मालाकांतलें आव्हान. संस्कृतीक फरक, भाशीक आडमेळी आनी खोलायेन रुजलोली थोलावी परंपरा हांकां लागून थंयच्या लोकां मेरेन क्रिस्तांव संदेश पावोवपाक आडमेळी निर्माण जाली. अपरुचीत समजुतीक प्रतिकार केल्ल्यान क्रिस्तांव धर्माचे वाडीक म्हत्वाचें आव्हान निर्माण जालें. मोलुकांतले मिसांव. मसाल्याच्या व्यापारा खातीर नामना मेवलोले मोलुकांतल्या शावेराच्या मिसावांनूय अशींच आव्हानां मेवलीं. ह्या वाठारांतल्या सांस्कृतीक आनी धर्मीक विविधताये वांगडाच राजकीय गुंतगुंतांक लागून क्रिस्तांव धर्माक मान्यताय आनी वाड करपाक आडमेळी निर्माण जाली. शावेरान तांची संस्कृतीक बारीकसाण समजून घेवपाचो यत्न केलो. थळाव्या लोकां मदें प्रतिध्वनीत जावपी पद्दतींत क्रिस्तांव संदेश दिवपा खातीर आपली पद्दत अनुकूल केली चालीरिती आनी परंपरा हांचो आस्पाव जाता. पूण ह्या यत्नाक वेगवेगळ्या पावंड्यार येस मेवलें. राजकीय आव्हानां. शावेराक राजकीय गुंतगुंतांक तोंड दिवचें पडलें आनी ताचो परिणाम क्रिस्तांव धर्माच्या मान्यतायेचेर आनी वाडपाचेर जालो. क्रिस्तांव भावार्थ शिंपडावन अतिरिक्त आडमेळी मुखार आयल्यो. शावेराच्या मिसावांचें दायज. आव्हान आसून लेगीत मिसावान म्हत्वाचें दायज सोडलें. ताच्या यत्नाक लागून ह्या वाठारांत क्रिस्तांव धर्माची वाड जाली. ताचो परिणाम काळा प्रमाणे टिंगून उरपी क्रिस्तांव समाजाची निर्मिती जाली. ताच्या यत्नाक जरी अडचणी मेवल्यो तरी वर्सां भितर टिकून रावपी आनी विस्तारपी क्रिस्तांव समाजाची स्थापणूक करपाक योगदान दिलें. ह्या एपिसोडा खातीर म्हज्या वांगडा आयलोल्या खातीर तुमचे उपकार. इतिहासीक संदर्भात ह्या आव्हानां मुखार शावेराचे लवचीकता आनी दायज ताच्या मिसावाच्या वावराच्या टिकपी परिणामाचेर आनीक भर दिता.